बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आयज दिसा देवाचें उतर आमकां नियाळ करूंक लूकास एवांजेल 6 अध्याय 30 आनी 57 30 आनी 8 वाक्य. लूक चॅप्टर 6 वर्सेस 36 to 38. हेरांची जडती करिनाकात आनी तुमची जडती जावची ना. हेरांचेर अपराधी म्हूण फैसल दिनाकात आनी तुमचेर अपराधी म्हूण फैसल जावचें ना. हेरांक बक्षिया आनी तुमकांय बक्षाने मेळटले. हेरांक दिया आनी तुमकांय दितले. बर्थ्या मापान दामून हालोवन आनी भरोवन वमतशे मेजून तुमच्या लेसान घालतले. ज्या मापान तुमी मेजून दितात त्याच मापान तुमकांय पाटी मेजून दितले. हे देवाचें उतर आज आमकां आणकी चड आनी चड दिसान दीस म्हणटाना आमी न्हीज जावन इल्लेशे डेली ह्या रिफ्लेक्शनाचेर आमी फोकस केल्यार इल्लेशे आजचे विशय नियाळ केल्यार दिसान दीस जेजू आमकां आणकी आणकी गुंडाळ्याच्या अर्थ समजोवच्या खातीर वर्ती आसा. गुंडाळ्याचो अर्थ आणकी चड आनी एक शिकवण ती एक विंगडीत टायपाची शिकवण जेजूची. आनी हाच्या विशयांत आमकां आमचें जिवीत आनी ह्या उतरांचेर टॅली करयेत आमी कशें आसात. हेरांची जडती करिनाकात त्या वेळार तुमची जडती जावची ना. जर आमी हेरांची जडती करता जाल्यार आमची जडती जातली. इजी समजून काण घेवंक. पूण आमी तेंय अर्थ करून काण घेतना कितल्या जाणांची आमी जडती करता. कितल्या जाणांक आमी कॉलर धरून उबें करता. एक उतार सांगल्यार एक आमकां दुखता तसले उतार सांगल्यार आमी एक एक पाटी थोड्यो संगती आमचे विरोध सांगलेल्यो आयकनातले बरी करून जियेल्यार बारी बरें. ह्या आनी एक आमकां सांगता न्ही कोंकणीन एका कानांत आयकलें आनी एका कानांत भायर सोड म्हणून. देवाचें उतर आमी भायर सोडचें नाका. ते भितर काण घेवया. पूण हेरांनी उलयलीं उतरां आमी ती भायर सोडया आमकां गरज ना. पूण आमचें तें जावचें दुसऱ्यांत. देवाचें उतर एका कानान आयकलें आनी एका कानान भायर येता. पूण हेरांनी आमचे विरोध उलयल्ल्यो संगती दोनी कानांनी आयकून त्यो भितर आमी काळजान दवरून जगोवन दवरून ताचे विशयांत फारीकपणाची बगनां ताचे विशयांत आमी मागताना आमकां हेंच्यो अडखळ्यो आमी मागताना जावचें ते डिस्टर्बन्स कितले हे पुरो आमकां इल्लेशें सरी समजता जाल्यार हे संगती आमी काण घेवंकूच नजो. कोणी कालें किवलें. पूण एका लेवलाक आमी आत्मीक वाडावळीन तेका लेवलाक गेल्ल्या वेळार हे पुरा आमकां सोडूंक जाता. जर आमी त्या बेजीक संगतींत अजुनूय आमी आसां जाल्यार ह्या फावंडेशन ऑफ द क्रिश्चानिटी बेजीक संगतींत आमी तातूंत आसां जाल्यार हे आमच्या जिवीत असो आमी ग्रोथ करूं ना. आमच्या जिवितांत देवाच्या उतराची वाडवळ ना जाल्यार हेरांनी सांगलें रप्प आमकां आयकता आनी रप्प आमकां तें दुखता. कितें बालयांनी आमचें काळीज कोसायल्लें बरी जाता. पुरो जाता खंडीत जावन. पूण तूं एक एकच स्टेप तर वयर वेस्ट जाल्यार म्हणल्यार तुजें आत्मीक ग्रोथ जाता जाल्यार आत्मीक तुजी वाडवळ जाता जाल्यार देवाच्या उतर असो चड आनी चड नियाळ करताय जाल्यार देवाचें उतर चड आनी चड वाचताय जाल्यार त्या वेळा ह्या संगतीचेर तुका गामान वचना. कोणी कितें उलोवन दी कालें ना जेजू कितें संद केला न्ही म्हणलें एक चिंता आमच्या मोतीन येता सोडून सोडूंक जाता. पूण थोड्यो संगती आमकां सोडूंक जायना. कित्याक म्हळ्यार आमचे ते असले संगती तुमकां घडतात जाल्यार तुमच्या जिवितांत आत्मीक वाडवळ सारक्या रितीन जावना म्हणून अर्थ मोगाच्या भावा आनी भयणी. आत्मीक वाडवळ बरी जाल्ली जाल्यार आमकां कोणें उलयल्यार ताका गुमान करचें म्हूण गरज ना. कांय उलोवन दीत तांचे उलयतले उलोवन दीत आनी कितेंय सांगू दी. देखून आमकां मुखार सांगता पळया हेरां विशयांत अपराधी म्हूण फैसल दिनाकात तेन्ना तुमचे विशयांत ती अपराधी म्हूण फैसल जावचें ना. आमी अपराधी म्हूण हेरांक फैसल दिता जाल्यार आमकांय अपराधी म्हणून फैसल मेळटले. देखून एक आमचो संवसाराचें जिवीत आनी एक सर्गीचें जिवीत आमकां फोकस करता जेजू. संवसाराच्या जिवितांत तूं हेरांची जडती करताय जाल्यार सर्गीची तुजी जडती जातली. संवसारी जिवितांत तूं हेरांक अपराधी म्हणून तूं फैसल दिसी जाल्यार सर्गीच्या राजांत तुका अपराधी म्हणून फैसल जातलें. आनी हेरांक बक्षिया तुमकांय बक्षाने मेळटलें म्हणटा. जर आमी ह्या संवसारांत हेरांक बक्षिना तर सर्गीच्या राजांत ही म्हाका आनी तुका बक्षाने मेळचें ना. देखून एक दोन वाटो आमकां एक सर्गीची वाट आनी एक संवसारी वाट. संवसारी जिवितांत
जर आमी सर्गींच्या विशयन चड चिंता करन ताका गमण दिवन हांगा आमी हेरांक बक्षिल्यार ह्या हेरांक अपराधी म्हण फैसल म्हण दिना जायना जाल्यार हेरांची जरती करिना जाल्यार आमकांय जरती जावचें ना, आमकांय फैसल तशें जावचें ना, आमकांय देव बक्षितलो आनी आमकांय प्रत्येक जावन जरती तो करचो ना. कित्याक संवसारांत तुवें तशें केलें, घेया सर्गींचें राज म्हूण सांगतलो जेजू. येया म्हजे सर्तीन तुमी आनी हांव तुमकां विशव दितलो. येया म्हज्या सर्गींच्या राजाचो वैभव तुमी बगया म्हणून सांगतले. देखून हेरांक दिया आनी तुमकांय दितले. हेरांक दिवचें आमी. एक दीस एका मनशाक हांव मेळ्ळो म्हज्या जिवितांत आनी आमकां एक व्हडलें एक प्रेज फेस्टिवल करूंक आसलें. म्हाका दिसता ते सदां ते 2008 करना आनी आमकां मस्त खर्च आसलो. सदां एक 2 लाख म्हणसर खर्च आसलो. आमचे कडेन त्या वेळार कांय पयशे नासले आनी आमी अरेंज करतल्या त्या पक्षिकर इगर्जेन त्या वेळार फादर आल्बन थंय विगार जावन आसलो आनी तांणी मस्त आमकां सहाय बसयली. मस्त आमी तांणी आमकां आदार दिलो. पूण थोडे पयशांचे प्रॉब्लेम्स आसल्या वेळार एका मनशा कडेन आमी जस्ट गेल्या आनी अशें आमी एक प्रेज फेस्टिवल करता. ताणें बोल्सांत हात घालो. कितले आसले पुरो काले आसले पयशे पुरो काडिले. म्हळ्यार तुवें तूं कितले आसा म्हणून कांय कावंट केले ना म्हणालो. तो कावंट करूं ना. कित्याक देवान सांगला कितें आसा तुमी तुमकां हेरांक दिया ते जाल्यार देव म्हाका दितलो म्हणलो. तो एक म्हजो भावार्थ म्हणालो आनी काण दिलें ताच्या बोल्सांत. केदोळ हांवें 2-3 फावटी त्या मनशा थंय पळयलें. ताच्या बोल्सांत असलें काण दिवचें ताणें. जालें म्हूण म्हाका दिसता म्हाका ना तुमकांय आसचें ना व्हरना पूण आसल्यार बरें बरें दिया. हेरांक दिया आनी तुमकांय दितले. भरत्या मापान पळया भरत्या मापान दांबून हालोवन बरोवन वमतशें मेजून तुमच्या लेसान घालतले. आदीं म्हळ्यार त्या काळार लेस नासतले. आमचे कडेन लेस आसतले. आतां आमचे कडेन बॅगां आसात, आमचे कडेन काजानां आसात. कितलेंय भरून दितलो देव. खंडी जावन दिता. कित्याक म्हळ्यार हांव ती एक व्हड साक्ष ताका. देवान दिल्ल्या करीत कोणी ह्या संवसारांत कितेंच घेना. देखून आमी ह्या प्रत्येक जावन करिज्मांत 3 संगती आमकां देव आपोवन दिता. एक प्राजित करूंक, एक मागणें करूंक, एक दान धर्म करूंक. देखून दान धर्मी आमकां एक ससनाच्या जिविताक वेची वाड जावन आसा. पूण दान धर्म केल्यार करना जाल्यार मरण मनशांक सुखना. थोड्यांनी चिंतचे दान धर्म केल्यार इल्लो चड काळ हांव वासान करना म्हणून. तें देवाचेर हुंदोन आसा, म्हजेर आनी तुजेर ना. मरण हर एकल्याक येतात पूण तिची मरणाचे ते कश्ट, मरणाक येवचे ते कश्ट ते तुजे हाळू जातात दान धर्मा वरवीं. त्या निमाणे घडये ते भोगचे कश्ट ते तुजे हाळू करता देव. तुका एक सुशेगाद एक बरें मरणाचे देव कृपा दिता. देखून ह्यो संगती आमकां बारीक गरजेच्यो आमच्या जिवितांत पाळीचे जाल्ल्यो. देखून ह्यो संगती आज आमी उगडासान दवरया. हेरांची जर्ती करची आमी नाका तेन्ना देव आमची जर्ती करचो ना. हेरांक अपराधी म्हणून आमी फैसल दिवचे नाका तेन्ना देवी आमकां अपराधी म्हणून फैसल दिवचो ना. आनी हेरांक आमी बक्षिया ते दाळा देवी आमकां बक्षितलो. हेरांक आमी दिया ते दाळा देवी आमकां भरपूर मापान भरून ओमतुच्या मापान दितलो. खंडीत जावन आयचे दिसा हाचे वयर चड आनी चड नियाळ करया. थोडो वेळ तरी देवाचे उतार हो नियाळ करूंक एक 4 वाक्य आसची. त्या वाक्य बरें करून आमी नियाळ करून आज चड आनी चड देवाची कृपा जोडकान घेवया आनी आमी अलर्ट रावया. आनी आमच्या कुटुंबांतय आमच्या शेजारा आमच्या समाजांत कोणाकय आमी बक्षूंक आसले तांकां आमी बक्षिया. हेरांची जर्ती केल्ली आसा जाल्यार आमी बक्षाने मागया. आनी हेरांचेर अपराधी म्हूण फैसल मानलेले आसा जाल्यार आमी बक्षाने मागया. आमी सगळे हे संवसारांत हांव ह्या शिक्षेतावन आमी वळख जाल्ले आसा जाल्यार ताचे तावन आमी भायर येया. देवाची काकूळट आनी कृपा आयचे दिसा आमी जोडकान घेवया. आमच्या बापा सर्गींच्या
तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगस, आनी आमकां ताळणेन पडोंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्री आमतेर तूं सदैव आनी सदैव फळाचो कुशें जेजो. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा बापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदीं तसो आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. बरो दीस मागता.